काल राती खानोळे हांगासर हे महागणपती देवूळ आहा हितूर एक मोठी चोरी जाल्ली आसा आणि चोरांनी ह्या फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश करून भितर सरले आणि ते देवाची जी चांदीची आणि भांगराचें जें सामान आसा तें सगळें चोरी जाल्लें आसा. त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जी मेन फंडपेटी आसा ती चोरलेली फोडून तितूर जे पयशे आसा ते ह्या वाठारान हांगासर उडोवन गेले ते. पण आज म्हाका सादारणशे 7:15 अदमासाक आमचो भटजी प्रमोद भटजी म्हणटा ताणें फोन केलो आनी आपल्याक दिसता म्हणजे दार फोडलां भायलें आनी चोरयेचो प्रकार असो दिसता अशें कळयलें. त्या प्रमाणे हांवें सगळ्यांक फोन करून आमी सगळे थंयच्यान भायर सरले आनी सगळे पोलिसांकय कळयलें. पोलिसूय आयले. पोलिसांनी आमकां सामकें भरपूर सहकार्य करून फास्ट ते आयले आनी आमी आतां ते पोलिसां बरोबर थोडेशें प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन जें पळय जालें तातूंत आमकां सादारणशें दिसता की ते चोरी जाल्या चोरांनी पयलीं फंडपेटी फोडपाची पयलीं ते फंडपेटी कडेन तांगेलें हें जालें ना. ताणें मागीर आमची गर्भकुडीचें हें फोडलें आनी भितर वचून आमचो एक गणपतीचे मुखार म्हणजे मुर्तेचेर जें पळय गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मुकूट आसा तो 2 हात आनी 1 पांय आनी ताजी प्रभावळ आसा. ताजे सायडीन आनी एक गणपती आसा ताजी चांदीची प्रभावळ आसा ती आमची ना जाल्या. आनी हें अशें करून आनी फुडलें देवूळ आमचें शांतादुर्गेचें आसा थंय तांणी प्रयत्न केलो पूण तें कांय तांणी फोडलें ना. गर्भकूड फोडली ना किंवां तेंच्यांनी तें हें जालें ना. कित्याक कांयच हेंच आयलो ना अंदाज. कित्याक भटजीन जेन्ना सांगलें तेन्नाच आमकां कळ्ळें म्हणटकीर टायम कळपाकय मातसो हें जाता. आतांच कमिटी अध्यक्षाचे आमी जेन्ना भाशण आयकलें तेन्ना सांगलें की जवळ जवळ हें 10 लाखाचें सामान जी प्रभावळ चांदीचें आनी जें भांगराचें सामान आसा तें सगळें जवळ जवळ 10 लाखाचें आसतलें. पुलीस आतां पावल्ले आसा. डॉग स्क्वॉड येवपाचें आसा. फिंगरप्रिंट्स येवपाचें आसा आनी त्या पद्दतीन चवकशी चालू आसा. कितें खंयच्यान येयली चोर कितें तेजेर आतां सगळ्यांची नजर अटकून आसा. खानोळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.